सरकारान उद्देगा खातीर चड पयशे फारीक करून वीज घेतली खरी, पूण ती वीज उद्देगांक दिवकूच ना असो आरोप विरोधी आमदार विजय सरदेसायान केलो। उद्देगांक वीज मेळूंक नाशिल्ल्यान चडशे उद्देग गोंय सोडून वचपाचे वाटेर आसात। विजेच्या पुरवण जावंक नाशिल्ल्यान एका म्हयन्या भितर 686 वेळार उद्देग बंद दवरचे पडले। ह्या प्रकरणाक जापसालदार कोण असो प्रश्नूय विजयान विचारलो। ताचेर जाप दितना 50 मेगावॉटाचे ट्रान्सफॉर्मर वेर्णा उद्देगीक वासाहता खातीर बेगीनूच येतलो अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगले। तशेंच फोंडे म्हालाकूय दुसरो ट्रान्सफॉर्मर मेळटलो अशें सुदिनाचें म्हणणें। 5/2022 म्हणजे 10 मे ते 6 जून मेरेन सगळे इंडस्ट्रीज असोसिएशन गोंयचे आणि आमकां कंप्लेन दिल्यो की बाबा आमची पावर आमकां आउटेजीस भरपूर जाता म्हणून। 686 नंबर ऑफ आउटेजीस वेर देर in the period of 7th April to 27th June. Speaker sir, हाजो अर्थ 36 days, 8 hours आणि 27 minutes आउटेजीस जाल्या। स्पीकर सर, आणि पावर म्हारग पावर विकती घेतली फ्रॉम द ओपन मार्केट। ही एक्सपेन्सिव्ह पावर घेतली पूण इंडस्ट्रीक मेळीत ना, तोमी नवेच जाले। पावर घेतली तांणी सांगलें आपूण पयशे फारीक करता, पूण तांकां ती पावर मेळीत ना। स्पीकर सर, हाजेर अशें दिसता की सरकारान पावर घेवपाची डील हातूंत चड फोकस घालो, पावर सप्लाय करपाची डीलीन फोकस घालो ना। ऑलरेडी इंडस्ट्री गोंयच्यान सोडूंक लागिल्ली आहा, तातले तातूंत हे पावर ना म्हणून जर वचपाक लागले जाल्यार व्हडलो इश्यू जावपाचो आहा। स्पीकर सर, हाजे खातीर सरकार पावर डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क अपग्रेड करपाची गरज आहा। वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट, थिवीम इंडस्ट्रियल इस्टेट अशे जे इंडस्ट्रियलिस्ट आशिल्ले ते आमकां मेळ्ळे, आनी आय एम प्राऊड टू से जर तांणी जनरेटराचेर पावर जर घेतिल्ली जाल्यार कॉस्ट ऑफ द पावर कम्स टू अरावंड 40 रुपीज पर युनिट। आज ती तांकां आमी घेवन म्हाका दिसता 6.5 भितर पडल्या। स्पीकर सर, पावर घेतली पण पावर मेळ्ळी ना। मेळ्ळी घेतली डिफरन्स। आय अंडरस्टँड देर वॉज इंटरप्शन जे पावर तांकां मेळ्ळी, इंटरप्शन जे जाता ताका कारणां खूब आसा, आनी त्या खातीरूच हांवें पयलींच आतां जे पयलीं आन्सर दिलां की वेर्ना आमी अपग्रेड करता म्हणून, सालिगांव आमी अपग्रेड करता, कुणय आमी अपग्रेड करता। तुवें जो कुणेचो हे काडला, आनी देर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स इन कुणे। आय नो this is my part of the Pune industrial estate is coming in my constituency.